सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्लीतल्या लाल किल्ल्या लागसार काल तिनसांजा जाल्ल्या भिरांकूळ कार स्फोटा उपरांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी ताकतिकेन घडणूक थळाचेर वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। ह्या घडणुकेंत जखमी जाल्ल्या लोकांचे इस्पितळांत वचून तांणी वासपूस केली आनी अधिकाऱ्यां वांगडा परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। दिल्ली पुलीस, NIA, NSG, SPG, FSL आनी गुन्यांव फाट्याचे वेगवेगळे पंगड ह्या घडणुकेचो खोलायेन तपास करीत आसात, अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग इंजर्ड हैं। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। दिल्लीतल्या लाल किल्ला मेट्रो स्थानका लागसार काल जाल्ल्या भीषण स्फोटा उपरांत ह्या घडणुकेक लागून पुराय संवसारभर खोदळ माजला। ह्या घडणुकेन 8 जाणांक सुवातेरच मरण आयिल्लें जाल्यार 15 परस चड लोक जखमी जाल्यात। ह्या स्फोट प्रकरणांत UAPA स्फोटक पदार्थ कायदो आनी भारतीय न्याय संहितेच्या वेगवेगळ्या कलमा खाला गुन्यांव दाखल केल्यात, अशी माहिती पुलीस आयुक्तांनी दिल्या। एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की FSL की टीम भी है, उसके अलावा और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, NSG की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। दिल्लीत जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी निशेध केला। ह्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर सादूरतायेचो उपाय म्हण गोंयांत लेगीत अलर्ट लागू केला, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। नियमीत तपासण्यो आनी सुरक्षा पडताळणी सुरू आसा। गरजेच्या सुवातेचेर कायदो आनी सुवेवस्था राखचे खातीर पुलीस यंत्रणा सतर्क आसा, अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां। जो दिल्लीन जो ब्लास्ट जाला ताका दुर्दैवी मृत्यू आयला ताच्या बद्दल हांव संवेदना व्यक्त करता। आमचे होम मिनिस्टर त्या जाग्यार पर्सनली येवन इन्स्पेक्शन केलें। हॉस्पिटलांत वचून तांच्यांनी जे बरें ना तांची चवकशी केली। ताची सपोर्ट डिटेलान चवकशी होम मिनिस्ट्री मार्फत सुरू आसा। तातूंतल्यान तो कित्याक जालो, कसो जालो ताजें जातलेंच, बट एज अ अलर्ट म्हणून जे आपण स्टेटीत पुराय जाग्याचेर हो अलर्ट दवरलेलो आसा की सगळे कडेन इन्स्पेक्शन, चॅकींग हे रुटीनली हे जायत आसा आनी प्रिकॉशनरी मेजर्स जे स्टेटींतल्या एज अ लॉ एंड ऑर्डर आमी घेता।
दिल्लीत जाली बॉम्बस्फोटाची घडणूक हृदयद्रावक आसा अशें भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक हांणी म्हळां. ह्या घडणुकेंत मरण आयिल्ल्या प्रती तांणी शोक संवेदना उक्तायल्यात. तशेंच जखमी जाल्ल्या निरपराध लोकांची भलायकी बेगिनात बेगीन सुदारची अशी प्रार्थना तांणी केल्या. असली कर्तुबां आमच्या देशाची शांती आनी एकचार हाका केन्नाच धोको दिवंक शकना अशें नाईक हांणी म्हळें. दिल्लीत जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाचे फाटभुंयेर गोंयांत लेगीत सादूरतायेचे उपाय घेतल्यात. गोंय पुलिसांनी उत्तर गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर तपासणी आनी खासा पेट्रोलिंग चालीक लायला. सगळ्या पुलीस स्थानकांच्या उपनिरीक्षकांक खबरदारीचे उपाय घेवपाचे निर्देश वडील अधिकाऱ्यांनी दिल्यात. काल रातीं थिवी रेल्वे स्थानकाचेर प्रवाशांची खासा तपासणी लेगीत जाली. बिहार विधानसभेच्या दुसऱ्या आनी निमाण्या पावण्या खातीर आयज सकाळीं शांतीकायेन मतदान सुरू जालें. 20 जिल्ह्यांतल्या 122 सुवातां खातीर 1300 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यांत आसात. आयज सांजे 6 वरां मेरेन मतदान सुरू आसतलें. 7 सुवातांचेर सुरक्षेच्या कारणां खातीर मतदानाचो वेळ 1 वर उणो म्हळ्यार सांजे 5 वरां मेरेन आसतलो. आयज सकाळीं 8 वरांचेर सुरू जाल्ल्या मतदान प्रक्रियेंत मतदारांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो. खंयच वायट घडणूक जाल्ल्याची खबर ना. मतदान शांतीकायेन आनी पारदर्शी पद्दतीन जावचें हे खातीर खर बंदोबस्त दवरला. विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यावेल्या 121 सुवातां खातीर 6 नोव्हेंबराक मतदान जाल्लें. तातूंत 65% मतदान जाल्लें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज सकाळीं इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याच्या सुवातेची पळोवणी केल्या. अंदूचो इफ्फी उक्तावण सुवाळो पणजेंतल्या पोरन्या गोमेको मुखार उक्त्या सुवातेचेर जातलो. मुखेलमंत्र्यांच्या आयच्या पळोवणे वेळार गोंय मनरिजवण संस्थेचे अधिकारी आनी केंद्र सरकाराचे कांय अधिकारी लेगीत हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी मॅकॅनिज पॅलेस ते पोरन्या गोमेको मेरेन पांयांनी वचून तयारेची पळोवणी केल्या. केंद्रीय म्हायती आनी वितरावणी मंत्री आनी इफ्फी संचालकांनी केल्ल्या सुचोवण्याची दखल घेवन इफ्फी उक्तावण सुवाळो उक्त्या सुवातेचेर घेवपाचो निर्णय घेतला अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचे हे फावटी ओपनिंग ग्रँड ओपनिंग हे ओपन वेन्यूचेर जातलें आनी आमी ताका पुराय ESG कॉम्प्लेक्स किंवा ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स ह्या आवारांतलो दिस वील बी द इव्हेंट वेन्यू आनी त्या इव्हेंट वेन्यूचें इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो. इट इज ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट म्हणजे 3.5 वरांचें जें इनॉग्रल जातलें तर स्टेज परफॉर्मन्सूय बी जे ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स हाज्या फुडल्यान आमी स्टेज घालपाचें आसा. ऑल द VVIPs हांकां बसपा खातीर मोर दॅन 500 सिटींग अरेंजमेंट ह्या सायडीच्यान आसतली. फॉर द पब्लीक सिटींग अरेंजमेंट अप्रॉक्सिमेटली 1500 एक्झॅक्टली इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स ताच्या फुडें आसतली. आनी मेन परफॉर्मन्स जाल्या उपरांत फ्लोट्स लायव्ह फ्लोट्स आनी अट्रॅक्टीव फ्लोट्स जे आसा फ्रॉम द डिफरंट स्टेट्स आनी डिफरंट कॉर्पोरेट फिल्म इंडस्ट्री हावजीस हे हांगांतल्यान मूव जाता. ताच्या खातीर प्रायजीस आसतली. ताजी एंटायर वेवस्था इट वील बी द वन ग्रँड सेरेमनी पळोवपा खातीर आसतलो. आनी रेड कार्पेट आनी हेच्या खातीर GMC कॉम्प्लेक्साच्या भितरल्या पार्किंग एरियांतल्यान VVIP गेस्ट येतले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.